सोमारा चवथीचो चवथो दीस सगळ्याक भक्तिमय वातावरण घुमटांचो आवाज मोदकांचो नेवऱ्यांचो वास आनी धूप अगरबत्तीचो परमळ मनाक तृप्त करीत आसा। लोक एकामेकागेर देवदर्शन घेवपाक मग्न आसात। कांय कडेन बरे सुंदर देखावे आमकां पळोवंक मेळटा। अल्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पयलीं म्हटल्यार चवथीची तुमकां सगळ्यांक परबीं चवथ हो असो एक आमच्या गोंयांत तरी सण जावन आसा की ल्हान व्हड जाणटी नेणटी सगळीं दबाज्यान मनयता। त्याच पद्दतीन आमगेर सुद्दां आमच्या घरान जाणटी सुद्दां आसा। ही सगळीं एक बारीक ल्हान भुरगीं कशीं जावन हे 5 दीस आसा। हे 5 दीस दबाज्यान ही चवथ आमी एके कडेन रावन सगळ्यांक आरती सकाळच्यान सांजच्यो आरती दोनपारच्यो आरती भजन हे सगळें करून आमी एक हेजो आनंद लुट्टा आनी खरेंच वातावरण अशें एक भक्तिमय जाता की 5 दीस केन्ना सोंपले। आमचो गणपती वर्सान वर्स 5 दीस आसता। वाड्यावयले 5 दीस आसता, आमच्या साळगांव गांवांनूय आसता 5 दीस आसता। सगळ्यांगेर वातावरण हें अशें आसता की भक्तिमय आसता आनी तितूंतल्यान एक कसलो ताण सुद्दां जर आसलो वो ताण सुद्दां एक फाटी पडटा आनी देव आमकां म्हज्या वाड्या वयले म्हजे कुटुंबीय म्हज्या गांवांतले मतदार सगळ्यांक बरी बुद्द दिवची म्हणून आमी सदांच गणपती कडेन मागता आनी हेज्या फुडें सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य धनसंपदा दिवची आनी गणपतीन बरें करचें आनी फुडल्या वर्सा बेगीन येवचें। गणपती बाप्पा मोरया। आमचो हो गणपती उत्सव 5 दिसाचो वार्षिक पद्दतीन आमी हो साजरो करता। वार्षिक पद्दतीन आमचे जे आमची फॅमिली आसा ही सगळी एके कडेन येवन आमी मोठ्या उत्सवान हो चवथीचो उत्सव मनयता। आमचे गांवसवाड्याचेर टोटल 15 गणपती आसा। हे गणपती आमी मोठ्या थाटात हो उत्सव मनयता। जशी घुमट आरती ही आमी सारकी एकदम मोठ्या उत्सवान ही साजरी करतात। सकाळी जी गणपतीची पुजा केल्या उपरांत आमी घुमट आरतीक सुरवात करता। तशेंच जे सांजची परत आमी देवाक आंगारो दाखयता। त्या टायमार आमी सगळे मेळोन आमची जी फॅमिली आसा सगळे मेळोन आमी एक घुमट आरती मोठ्या उत्सवान हे चवथीक वाजयता आमी। तशेंच जे हे मया गांवान जे आमचे टोटल गणपती जे केळबा आसा गावसवाडा गोसई वाडा अशे वाडे मेळोन आमचे टोटल ह्या वाड्या वयले 230 सुमार गणपती आसा। ते एकाच प्लेसीर एकाच जाग्याचेर विसर्जन केले वयता ते तळयेर आनी मोठ्या उत्सवान आमचो हो आमी प्रोग्राम केलो वयता।